the tragedy which has happened on Saturday. जे आमचे इंडियेचे लोक काम करपी आनी ट्युरिस्ट अशे 25 जाण तेंची मृत्यू जाली. म्हणजे they died because of fire incident which took place at Arpora at the Burj Club. आमी SP नोता कडेन उलयल्या आनी तेका आमी सांगला की इंडियेचो लोक आनी आख्खो संवसार गोंया आनी गोवा पुलिसांक पळयता म्हणून की एक्शन कितें जातलें. इट इज नॉट अ एक्सिडंट. पयलें आमी हें सांगपाची आनी उलोवपाची गरज आहा. थोडे जाण म्हणटा एक्सिडंट हें जाला म्हणजे जो उजो लागलो तो एक्सिडेंटल लागलो. इट इज नॉट अ एक्सिडंट. वो उजो जो लागला हेचे फाटल्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी ती कितें आहा, कोण 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 जबाबदार आहा हांकां धरपाची गरज आहा. आनी मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान काडल्या की दिस इज द टीम हू इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट अँड गीव द रिपोर्ट. हो रिपोर्ट येवच्या पयलीं पुलिसांनी प्रोएक्टीव रावपाची गरज आहा. पुलीस हॅव टू बी प्रोएक्टीव इन दीस मॅटर. आनी पुलिसान आपलें इन्वेस्टिगेशन करून प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करून जी नांवां FIR घालपाची आहा ती घालपाची गरज आहा. डू नॉट वेट ओन्ली फॉर मॅजिस्टेरियल रिपोर्ट. आतां हितून कोण आहा रायट फ्रॉम द बिगिनींग टील द एंड. लेट अस नॉट पुश द ब्लेम गेम फ्रॉम दीस कॉर्नर टू दॅट कॉर्नर, फ्रॉम दॅट कॉर्नर टू दीस कॉर्नर. म्हाका दिसता रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली आमी सगळ्यांनी घेवपाची गरज. एज अ MLA ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी जी नायट क्लब्स जे स्टार्ट जाले आमचे हितून कलंगुटार म्हाका दिसता कितकेशेच बंद पडले आनी तितूनसून एक 7-8 अजुनी चालू आहा. तेचे आमी लेटर केला आयज टू द कलेक्टर, टू द पुलीस इन्स्पेक्टर, टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, टू फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस. फाल्यां आमी सांजचे 4 इन्स्पेक्शन दवरला. सगळे हे नायट क्लब जे ओपन आहा, जे सील मारल्या पळय ते बंद आहा, जे ओपन आहा तेंचे इन्स्पेक्शन करून आमी पळोवपाची गरज आहा. फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस हॅव टू गीव अ रिपोर्ट टू द पंचायत वेदर इट इज हॅविंग ऑल द नॉर्म्स ऑर नॉट. फायर एक्झिट्स कितके आहा, एक क्लबाक कितले आसपाक जाय आनी कितके ओपन आहा आनी कितले बंद आहा हें सांगपाची गरज आहा. म्हणजे हें आमी आतां फुडलें उलयता जे क्लब्स आहा अशे आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू. शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी पे डिलायला लोबो इज MLA तेणें लेटर करपाची गरज आहा. तेकाय हांव सांगतलो तूं लेटर कर म्हणून. अशें मांद्रे मोर्जे आरांबोल केरी दुसरे नायट क्लब पेंजीम आसूं आनी खंय आसूं हे सगळे नायट क्लबाची ऑडिट करपाची गरज आहा एज फार एज सेफ्टी मेजर्स आर कन्सर्न. फायर सेफ्टी हितून 2 गजाली आहा. एक हांव फुडलें उलयतां जे कितें करपाक जाय पळय ते, जे कितें गायडलायन्स येवपाक जाय. हाव कॅन पंचायत इश्यू लायसन्स for a night club only after receiving all the NOCs from different departments, especially fire and emergency services, especially pollution control board. हे 2 लायसन्स very important आसा. Yes. नाजाल्यार लायसन्स दिवप ना. No issuing license to any night club. They cannot operate. म्हणजे पंचायत should not give the license. आतां पासून जी लायसनां दिल्ली आहा रेस्टॉरंट म्हणून ती आमी फाल्यां इन्स्पेक्ट करून ती थोडी लायसनां टेम्पररी सस्पेन्शनान वचपाची गरज आसा. जे कोणें फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करूंक ना पळय ते, जे रिपोर्ट आमचो डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस दितले ते प्रमाणे तेंच्यांनी भितर आपली वस्तू घालच्यो पडटल्यो. वेदर इट इज फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर्स, वेदर दे शूड हॅव 10,000, 20,000, 50,000 capacity water tanks with 2 pumps, with a generator connection, everything. We want all these norms to be followed by all the nightclubs.
wherever there is an indoor place where there are dance and other areas, things which are happening, these things should have safety measures, especially for exits. Exit jo tor na zala, it is very dangerous. We have seen what has happened at the Birch Club. Anekda, it is not a request from me. Everybody is of Goa wants to know, and India, people of India wants to know what the Goa police, especially SP North, याचे अंडर हे इन्व्हेस्टिगेशन चलता. तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी रिपोर्ट करून कितके जाणांक ह्या केसीन भितर घेता आनी कितके जाणांक इन्क्वायरीक आपयता आनी FIR फायल करता आनी तांकां अरेस्ट करता. लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स. फ्युचर म्हणजे कोर्ट डिसायड करतलो वेदर दे आर गिल्टी ऑर नॉट. बट वी हॅव टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. हितून अशेंच सोडूंक जायनाय. आनी म्हाका दिसता हें फुडें व्हरता पळय तेन्ना कोणाकूच हितूनसून क्लीन शीट दिवंक जायना. काल जे जाला इन्सिडंट, आयज स्पेशली हांव प्रेसा कडेन उलयता की काल जो इन्सिडंट जाला हो रॉंग. सगळे पॉलिटिकल पार्टी एकठांय जाल्यो. कित्याक इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून ZPचे की खंय तरी पुलीस स्टेशनार वचोन पुलिसांचेर प्रेशर हाडप. 50-100 लोक एकठांय जावप, थिंगा कोण कॅम्पेनींग करता ते लोक येवप, पुलिशेचेर प्रेशर हाडप. ना, दीस इज रॉंग. नो पॉलिटिकल पार्टी शूड ट्राय टू पोलरायज दीस इश्यू की आमचे वाटेन तुमी राव, आमी गोंयचो हीत राखता. कांय ना, कोण राखना हितून हीत राखपाचें कांय ना. आमचे गोंयान 25 लोक मेल्या, आमचे गोंयान. आनी वी नीड टू बी सेन्सिबल and not go and shout in the police station. पुलीस स्टेशनान जो तर कोणाक इन्क्वायरीक आपयला ती इन्क्वायरी जातली, त्याचो स्टेटमेंट घेतले आनी पुलीस ताका धाडटले. आनी मागीर जेन्ना जो तर प्रिमा फेसी तेजेर केस जाता जाल्यार ताका परतून हाडटले. आतां तितलोय हाडलो म्हणून येदो व्हडलो हंगामा आनी तितून भितर ते कोण RG, तितून काँग्रेस, तितून आप पार्टी, तितून आनी कसली पार्टी येवन थिंगा शुभय घालता. कितें अशें दुसरे स्टेटीन जाल्ले जाल्यार आमकां गोंयकारांक लायक जावपाचें? आमचेच गोंयचे लोक जर तर दुसरे स्टेटीन वचोन मेल्ले आनी जो तर त्या लोकांनी असो प्रेशर हाडलेलो पुलिसेचेर, तुमी इसको क्यों बुलाया, पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया, हम लोग ये करने नहीं देंगे, ये सब बाहर वाला है, अंदर वाला है. कितें, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट डन. व्हाट हैज हॅपन्ड yesterday, I strongly condemn this. Political parties interfering in the going over there in the police station and trying to take mileage of something which every Goan is very sad today, every Indian is very sad. जे लोक मेल्या ते आमचे इंडियेचे कोणूय असो ते मनीस मेल्या न्हू. आमी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.